पोस्ट इलेक्शनाचे येयले जाल्यार मागीर इलेक्शन हा पोतार न्हू अजून Okay. डिसायड जावंक ना जातले तुम्ही पयले देखून म्हटलेलें की तुमकां काम करपा जाय यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकर्स पोस्ट एंड ऑल स्पीकर्स पोस्ट आमचो सिनियर मोस्ट बीजेपीचो कोण MLA आहा ताका काडटले हां केन्ना इलेक्शन पोतार जून आणि तुम्ही कंटिन्यू डेप्युटी म्हणून करतले दॅट डिपेंड्स ऑन द पार्टी नाव वॉट डिसिजन CM एंड पार्टी इज टेकिंग अदरवायज आर यू इंटरेस्टेड टू रिमेन डेप्युटी ओ स्पीकर नो ओ येस डेप्युटी स्पीकर आहात न्हू हांव. हय फुडें 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 मागीर पळोवया तेंचे डिसिजन जावन येईल तर तो मेरेन तुम्ही डिसिजन घेवचे ना विजय राणेचे विश्वजीत राणेचे आणि हेचेर काय संबंध ना ना हांव जस्ट घेता ते ना ना विश्वजीत राणेचे जे हे आहा आमी लिगल एक्सपर्ट्साक ऑलरेडी फायल धाडलेली ती ऑलरेडी येयल्या आमी चॅक करतले आतां अजुनूय पावंक ना ऑफिसान आय विल सिट एंड गो थ्रू दॅट ऑर्डर बिफोर 4th तुम्ही डिसाईड करतले दॅट डिपेंड्स आतां आमचो जो तर पोतार न्यू स्पीकर जाता जाल्यार तेणेय डिसिजन घेवंक जाता तेजेर सगळें रेडी आहा तशें कांय ना एंड आय डोंट थिंक देर इज एनी कॉन्ट्रोवर्सी एज फार एज विश्वजीत डिसिजन इज कन्सर्न ओके I can also give the order, the new speaker also can give the order. There is no, MGPची जे दोग जाण no I'm not in the race of speaker. सो यू फील दॅट द ऑर्डर शुड बी गिवन बाय द न्यू No, I don't स्पीकर feel. I can give it myself also. I will look into that. Senior most BJPचो कोण तरी MLA आहा तेणे घेवचे अशें म्हाजें मत आनी म्हाका दिसता पार्टीचें मत अशेंच आसतलें. पावसकराचेर आनी कितें डिसिजन जातलें पावसकर आनी पावसकर अँड बाबू जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केला स्पीकर ऑफिसार तेचेर पयलीं तांकां नोटीस वचपाक जाय नोटीस टू बी इश्यूड टू बाबू आसगांवकर ऑनरेबल मिनिस्टर आनी डेप्युटी CM आनी तो पावसकर ऑनरेबल मिनिस्टर आतां हा वयता तांकां दोगांयकूय नोटीस इश्यू जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी जातली इश्यू तांकां सो एज अ स्पीकर because there is a petition pending against them in High Court. So as per the disqualification petition, they have to be served notice and called for a explanation. तांकां ते petitionाची copy बीन सगळी दिवपाक जाय. And accordingly, once that is done, then the next hearing will be taking place. It could be the new speaker who will be taking with both the parties. तांकां ते written reply file करचे पडटा. So, One day session will be called on June 4th. That is finalized. The date is finalized, and it will be from 11 o'clock onwards.